आज ही मधवेशाक घेऊन वचनो आता केले सेकंड वॅक्सिन दिवचे वच्चे असं बाबूनो गाइस जस्ट ते वॅक्सिन दिले जाल्ले आमगेले सेकंड वॅक्सिन दिवन 4:30 जाले 1 घंटा क्लास असं ऐकला अम्मा तोंडात थंडसाण वच्ची म्हाका ते पक्केनी असं उडगासी अंत वगी वगी जा म्हाका कंट्रोल जायना गणेश आयला आता कनेक्ट करायचे ट्राय करता What's up guys? Welcome to a new vlog आणि पुरजनके गुड मॉर्निंग घंटे जले 8:51 जस्ट उठयलो आणि हांव फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा म्हळ्यार आज ही मधवेशाक घेवन वचनो आतां केले सेकंड वॅक्सिन दिवचे वच्चे आसा तर लास्ट मंथ एक दिल्लें आतां वापस दिवचें आसा ताका 1 घंटा इतलो वच्चे आसता घेवन गायस काल दाखवून आसना बद्दल सांगता आसा तशी बदाक त्यान सांगता आसलो अरे यार वापस वॅक्सिन आसा हाजी पाप ताका वापस दुखताले लास्ट टायम आसतना तो मस्त रडलालो आनी थोड्या पांयाक स्वेलिंग येयला बट ते नॉर्मल आसके डॉक्टर सांगता ते आयकूनच म्हाका टेंशन येता चलो ठीक आसा फटाफट करया आनी ताका 1 घंटा व्हरचें आसा वापस घर कडेन येवन मागीर म्हाका क्लासाकय वचचें आसा तर आज म्हाका सकाळ 9 घंटा क्लास ना चलो फटाफट आतां कॉफी आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता कॉफी रेडी गाइस हांव वचना आतां फटाफट वचना फोव फंड घालता गाइस हुना ब्रेकफास्ट रेडी चलो आतां हांव वचना ब्रेकफास्ट करता आनी रेडी जाता घंटे जाले 9:30 एक्चुअली ते वॅक्सिन सेंटर आसना 1 ताकून 1 ते मात्र ओपन आसा आनी ते ताजी मागीर गर्दी आसल्यार आनी आमकां प्रॉब्लम मागीर तर हांगा हांव आतां रेडी जाला आतां वचना शुभदाक कॉल करता आनी हांव नर्वस जाता वतना तो आतां कसान रिएक्ट करतालो लास्ट टायम तो सान आसील करून ताका कळली आसील प्रॉपरली आतां तो थोडे कळचे लागता असं आतां गोतना म्हाका टेंशन आयला आतां बाबू आयलो तो बाबूनो ना रे आम्ही होतं सतपळे हांगा कशी लायला आता थंड तांगा सोडला हांव हांगा येद्राक बट म्हाका तांगा पार्किंगा प्रॉब्लम आसा तांगा सांगला भितर वचात तुमी आतां पळय हांगा म्हाका हांगा पार्किंगा मेळना गायस पार्किंग मेळ्ळें गायस हांगाची येद्राक आशिल्लें चलो आतां वता आय होप तो रडची नको नाजाल्यार मस्त बाद आसतलें ठीक आसा चलो वचा भितर वचात आनी भितर चमकलें गाइस जस्ट आतां एक वॅक्सिन दिल्लें मस्त रडली आज काय ना आज एक इंजेक्शन आशिल्लें जाल्लें आमगेलें सेकंड वॅक्सिन दिवन चलो ना चल तू हाडतो खंय हाडचें आमी वचा गाइस आतां घर कडेन वचा हांकां ड्रॉप करता घर कडेन आनी ताजे मागीर म्हाका क्लासाकय वचचें आसा आतां हांकां सोडलें आतां घर कडेन वचा बाप रडता आशिल्लो म्हाका दिसता ताका भूक लागली सांगता आशिल्ली की आसना वॅक्सिन जालें न्हय ताजी मागीर आसना तशी नॉर्मल आमी कशी फीड करता ती तशी ताका फीड करता म्हणल्यार तांकां ते वॅक्सिन जाता मागीर भूक लागता ताजी खातीर ताका बाप दुखता आसा तो घडी पाय वयर तो करता आसा च्या ठीक आसा चलो हांव आतां घर कडेन वता हांव आतां भायर सरलो 12:30 जाले 1 घंटा क्लास आसा कसन वार आसा हांगा हांव आतां लंच करनी म्हाका टायमान आशिल्लो आतां कसन करचें हांगा ताका तें पुरो धांवका ठीक आसा जाल्यार मागीर येवन हांव करता एक म्हाका टेंशन आशिल्लें की आसना पावस येवचो नज आशिल्लो आज म्हळ्यार कसो जाल्यार की आज ताका वॅक्सिन दिवचें आसा आनी पावस आयलो म्हळ्यार आनी बाद आहा चलो हांगा हांव पावलो आतां क्लास घेवचें वता गोतना घंटे कितें जालें तो मोबायल पळोवपा म्हाका तो मागीर आतां क्लास जाल्लो आतां घर कडेन वता सर बाकीच पुरो क्लास मागीर कॅन्सल आसा हाजी म्हळ्यार चेडू म्हाका रज ना हाजी तांकां स्कूल आसा ते मंडे रज आशिल्लो आतां पुरो आतां तांणी कवर अप करता वचा आतां घर कडेन मागीर सांजवाळाच म्हाका ऑनलायन क्लास वचा आतां म्हाका घर कडेन वचून शीत करता भूक लागल्या म्हाका आतां जस्ट आतां घर कडेन येयलो आनी आतां हांव आतां शीत करता 8 घंटे जाले 8 डेज फटाफट करता आनी फ्रिजा भितर आसना चण्याक अशी आसा काल शुभदान म्हाका चण्याक अशी दिल्ली चलो फटाफट आतां शीत रेडी करता हांगा आतां कुकर डंकला आतां थोडें वेट करचें लागतलें आतां फ्रिजा दाखोवन काडलालें तर चण्याक अशी आसा हांगा आतां थोडें भायर दवरला म्हणजे तुमी सांगला न्हू थंडसाण वच्च्याक आतां कळ्ळी म्हाका चलो हांगा पळय आनी हें हा म्हगे फेवरेट कसं नाही आहे गोतस पनीर हॉट गार्लिक 1 नंबर लागता ऐकला अम्मा तोंडात दाखोवन थंडसाण वच्ची म्हाका ते पक्केनी असं उडगासी ते वगी जा म्हाका कंट्रोल जायना आतां शीत रेडी जालो चण्याक अशी हून केल्या आनी आमगेल्या
पनीर एक नंबर. चलो आता हांव जेवता आनी कंट्रोल जायना घंटे जाले सवय तिनी. तर जेवून थोडे रेस्ट करत आशिल्लो आनी आतां जस्ट थोड्या वेळा पूण येयलो आनी हांव ब्लॉग एडिट करच्या बसला. तर कॉफी पिवका. तर घंटे जाले पावूंच तर 7 घंट्यात म्हाका ऑनलायन क्लास आसा ताजे मागीर 8 घंटा क्लास आसा. दूध काडया. चलो दूध होऊन करूया कॉफी रेडी करूया. दाखवून सुबदाक फोन करणे मत वेश निद्दला आसतलो ती वेळ निद्दला आसतलो की कसं गोतना म्हाका इन्ना ती गेले फोन येनी म्हाका मेसेज केला तिका. चलो आतां वेट करूया. आतां हांव डिस्टर्ब करनी असो न्हिदो वचचें काय म्हाका आज ताका इंजेक्शन दिल्ला न्हू. बट एक अशें केला आज ताका 3 इंजेक्शन नाशिल्ले 1 इंजेक्शन आशिल्लें. फर्स्ट वॅक्सिनान 3 इंजेक्शन सेकंड वॅक्सिनाक 1 इंजेक्शन नेक्स्ट मंथ वापस 3 आस. कॉफी रेडी गाईस. सो आता रेडी झाले आणि हांव क्लिनिका वता असं बाबून आज वॅक्सीन घेतला ताजे खातीर तो चिकी थंड असतो म्हळ्यार रडतो असो घडी घडी. आणि आज ही एक्स्ट्रॅक्शन आसा मेगेल लंडेला म्हळ्यार संध्याले तिगे दान दुखता असं विजडम टूथ. सो ती आयल्या मेगेल क्लिनिकाक. सो आतां तिगेल ट्रिटमेंट करचें आसा. ती येवन ऑलरेडी पावल्या. हांव आतां वता क्लिनिकाक. क्लास आनी पुरो जाल्ले. आतां हांव थोडो ब्लॉग एडिट करता आनी बाबा वचून मेळटा कशी आसा पळयता वचून. शुभ जाल घर कडेन वता तसं घंटे जाल्यार 10:15. म्हाका न्हू नेकांक मस्त पेन जाता तसं. एक्चुअली म्हाका दिसता की हांव त्या कंप्युटर येत्र बसलो न्हू क्लास घेतना ताजे खातीर म्हाका तांकां दुखचें लागला. बाबाक मेळका वचून कसं करता पळोवया. शोभा सांगता असेल ताका न्हीद करत असेल की त्या वॅक्सिना वेळची की तो थंड थंड असं म्हळ्यार रडता घडी घडी 15 मिनटां रडता. आतां 11 घंटे जाले म्हाका जेवजागे मेळ्ळी. हांव आतां जेवणा बसलें हांगा आनी हांगा पळया गणेश आयला. तो ताका न्हीद करपाचें ट्राय करता आसा लोरी गावन. न्हिदत आसा. बाबू नु तमे गेलो बाबू रे गुंडू तो चंदू दुसरा कोई बात करता गेलो. सो म्हाका दिसता ताका ते वॅक्सिनाचे ताका ते पाय दुखता म्हळ्यार ताका थाययार दिला आनी ते थायच न्हू तो अशी मुखार मागशी करता आनी ताजे मदीं ताका आनीक पेन जाता. बट ताका ते रियलायजच जायना ताका कशी सांगचें की तूं पाय हलोव ना बेटा पाय हलयल मदीं तुका दुखता असो ताका कशी सांगचें म्हणून कळना. पाप तागेलें तीच चालू आसा. तागेले मेडिसिन दिला बट त्या आजची काय फिवर याची काय आसा हांगा कणकण आसा. सो ताजे खातीर टेंशन आसा. आजी रात्री भर भंय आसा म्हाका कसं करची म्हण हागेल गोतना न्हिदत की ना म्हण. होप करताला हाका न्हिदो म्हण. आतां पळया गणेश कसो मॅजीक करून वतलो. वय वा न्हिद लागली. गाईस आतां ताका न्हीद करयलो ताका न्हीद येता असो ताजे खातीर जो रडता असेल तो वडे ताका कशी म्हणून ॲक्च्युली तो वॅक्सिन घेवन येता दुखून आतां ते न्हिदणीची अच्छा त्याची खाली एक न्हिदता एक अर्द घंटे न्हिदता आपास उठता दुखता म्हणून आपास न्हिदता अशी सगळी डीप स्लीप जायनी ताचे खातीर प्रॉब्लेम. ओके चलो आतां थोडे आमी आतां पेट पूजा करूया. तर चपाती आसा आनी बेंडा सगळे केला. तर आतां खावया थोडे चिक एनर्जी आसा मस्त लायक करून हांव कॅलरीज बर्न केला आतां. बाबू हे घे. ओके गाईस चलो चपाती अँड बेंडा सगळे. बाबाक न्हीद करायला मागीर वापस उठयलो तो. तर आतां हांव घरा कडेन वता सर आनी शुभदा आनी तिगेला अम्मा आतां ताका न्हीद करयता असो घंटे जाले पावून येकू. आतां व्हिडिओ हांव एंड करता. तुमकां परत जाल्यार आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायस. अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कॉमेडी कपल बाय गायस. टेक केअर.